ಸಂತ ತೇಲಾಚಿ ಮಾಕೋಣಿ ಪವಿತ್ರ ತೈಲದ ಅಭ್ಯಂಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಗ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. मार्कस एवंजल 11 अध्याय 23 आणि 24 वर्ड. मार्कस एवंजल 11 अध्याय 23 आणि 24 वर्ड आमकां अशें म्हणटा, जेजून सांप दिवन म्हळें, देवाचेर पावाड्त दवरा. खरेंच हांव तुमकां सांगता, कोणी ह्या दोंगराक उठ आनी दर्यांत वचून पड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपणें कितें सांगलां तें घडटलें म्हणून सत्मानीत जाल्यार तें ताणें सांगल्या बरें जातलें. देखून हांव तुमकां सांगता, कितें सकट मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत्माना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. एक बसवणी जेजून केल्ली मोगाच्या न्हू, ती बसवणी अशी ताणें केल्या की तो म्हणटा, सासव्या गणातींतलो पावाड तुमचे थंय आसो न्हू, ह्या पर्वताक हांगा जावन थंय वचून पड म्हूण तुमी सांगता जाल्यार आनी तें तुमी पात येता जाल्यार तें तुमकां मेळटलें. ताका इंग्लिशान आमी म्हणटा क्लेमिंग द हिलींग, क्लेमिंग वॉट एवर यू आस्क्ड यू क्लेम इट म्हणटा. जायते जाणां आज समजना कित्याक म्हळ्यार आमी मागता आमी तें क्लेम करिना. जेजून गूण जावची सगळ्या तेराळास दिल्या. जेजून आमकां जेवसाच्या विदोळींतल्यान पयस सरोंक जाय जाल्यार बळ तेराळाक दिला. जेजून आमच्या सगळ्या समस्यांक परिहार दिला. तो क्लेम करूंक जाय, आमी तो आपणावंक जाय. त्या देखून ताची बसवणी केन्नाच पट जायना. तो म्हणटा, तुमी एका मनान आनी एका काळजान सत्मानून खऱ्या बावडतान मागता जाल्यार ती तुमकां मेळ्ळें म्हणून समजून घेया आनी तुमकां तें मेळटलेंच. आनी असलें बरेंपण जेजू आमकां दिवंक आपयता. सांग बरो मोगाचें न्हू, जायते जाणांक कश्ट आसा, जायते जाणांक पिडा आसा, जायते जाणांक देदेस्परपण वाट दिसना. आमकां आसा एकच एक वाट स्वामी. ताणें म्हणलें आसा, हांव जावन आसा वाट, दुसरी वाट तुमकां गरज ना. देवान ताचे वाटो उक्ते केले जाल्यार कोणूच ते बंद करून सकना. मोगाच्या भावान आनी बेडी न्हू, आनी आमचे जायते रितीन आमी पळयलें जावन आसा, जो कोण देवाचे पावट दोन मागता ताका देव दिता आनी केन्नाच तो ना म्हणना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज आराधनात आमी भागीदार जाता आसतना व्हडा मोगान पातयेन बावडतान जें कितें तुका जाय, जें कितें तुका गरजेचें तें सगळें तुवें जाय. सांग जेजूक, जेजू म्हाका तूं जाय, म्हजे सगळ्यो गरजो तूं तिर्सिताय, कित्याक हांव तुजे बावडतात आसा. त्या देखून तो म्हणटा, जो कोण सत्मानून म्हज्या नांवान मागता तो घेतालो ताका मेळटलें, ताका मेळटलें म्हूण ताणें पातयेवचें. आनी तेंचो उतर आमकां वर्त्या तरान ताणें दिला. आनी तो म्हणटा, तें खंडीत जावन तुमच्या तावन केन्नाच पयस वचचें ना. आनी तसलें बरेंपण बगूंक तो आमकां आदार दिता. तसलें बरेपणांत आमी जियोंक आमकां जाय जाल्यार कृपा तो दिता. आनी तेंच बरेपण आमी सदांच आमच्या जिवनान बगूंक तो म्हणटा. देखून हांव तुमकां सांगता, कितें सकट मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत्माना आनी तुमकां तें मेळटलें. ताका म्हणचें क्लेम म्हूण. बापान दिल्लें सगळें आमी आपणावंक आसा. बापान दिलें तें गूण गरजे सगळें आमी आपणायल्यार आमचे गाय गूण जाताले, आमची पिडा गूण जाताली. त्या पिडे वयर तुमचें कॉन्सन्ट्रेशन व्हरा नाकात. ताच्या बदलाक जेजू वयर तुमची नदर दवरा. जेजूची किरणां तुज्या सगळ्या कुडींत देवों दी. जेची आमली रगत तुका धुवन काडून दी. आनी आमी हर एकलीं आज आयिल्लीं सोम्याच्या वर्त्या बळान बरोवंक नितळ निर्मळ जावन दिंबेर पडया. सोम्याक आमच्या मदगात आमी स्वागत करुया. पेज नंबर 286. मुझे देव
व्हडल्या काळजा मोगू तुसो हांवें सदांच करूंक फावो मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोचे तुका दिता काळीज मोचे तुका दिता मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोचे तुका दिता काळीज मोचे तुका दिता कितलो मोगो मुसो केलो म्हाका रुसलो म्हाका पोसलो हर एक मुसो आपल्या सोसलो येवडातलो येगोड राखलो मोगा देवा तुझ्या मोगा देवा त्याची जगत एकल्याच्या आमची काळजा तुका दिता सगळ्याच्या वरता जिविताक लागू करून आमच्या काळीज दिता मोचे तुका तुझ्या रथान तुझ्या आसान म्हाका पोसलाय व्हडा मोगा मुझे खातीर खुर्सानीलो स्वर्गादायची तो आमच्या संगत आसाय तुझी आस्तूय तूं आमकां दिलाय ह्या वेळा संपून आमचे तकले बघून सम्याक नमस्कार करुया सम्या मुखार सरपडया सम्या आमचो जेजू आमच्या संगत आसा आमकां संपून तरां तो नितळ निर्मळ करता बरें करता आमची पिडा गोड करता आमच्या समस्या पयस करता आमचे दुखां तो पुसून काडटा म्हळ्यार व्हरता बरवशान आनी बावडटान आमच्या तकले बघून ताका आमी नमस्कार करया आराधनानि
वंदन करो जीवाने आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करो जीवाने आमचे समर्पिता. तत्स जेजू आमच्या संगत असतात सगळे आम्ही उभी राहूया मोगाच्या उभी राहून त्या सोम्या संगत एक सव्या सोम्याच्या मोगान आम्ही येत असताना सोमी आमकां दाखयता तें बरेपण आमी घेवया. सोमी म्हणटा हांव आसा तुज्या संगता हांव तुका सोण सोडिना तुज्या संगत हांव आसतना सगळें बरेपण दिता म्हणटा सोमी. आणि सोम्याचे वर्तेपण आमी वाखाणता आसतना सोम्याच्या वर्त्या बळान आमी भरता आसतना नाही विधक तो म्हणा लागलो रडा नाका बाये रडा नाका कित्याक तुजो पूत मेला म्हण तो रडताय हांव आसतना रडची गरज ना. सोमी म्हणटा आज एक लागी कश्टां नसल्यांक सांग बरं तुम्ही रडोन आसात सांग बरं तुम्ही रुदान करून आसात सांग बरं कश्टां नसात रडतात जाल्यार जेजू म्हणटा हांवें आसतना रडची गरज ना. नाही विधक मात्र तो म्हणा लागलो दुसऱ्यांक कोणाकी सांगोना ताणें थंय जायते जाण रडोन आसले. एका आवयची बोगणां एका बापायची बोगणां ताका कळीत आसात. एक आवय आज आपल्या भुरग्यां खातीर कितले रडता एक बापूय आपल्या भुरग्यां खातीर कितले रडता तेन्ना कळीत आसा. मग आवय बापाय न्हू तुमच्या भुरग्यांनी वाड धरली जाल्यार तुमची भुरगीं बऱ्या वाटेन नांतर तुमची भुरगीं नाका जाल्यार आमाल पिवण्यां जावं दी एडिक्शनां जावं दी खंयच्या वायटाक खंयच्या वायट इश्टाक ते सांपडल्यानंतर ह्या वेळार जेजू तुमकां म्हणटा रडा नाका बुता रडा नाका बाये हांव आसा रडा नाका हांव आसा रडची गरज ना. नाही बिदाक म्हणा लागलो तो तूं रडा नाका बाये. आणि वचून तुंबाक ताणें हात दिलो आणि त्याच वेळा म्हणा लागलो त्या मरण पावल्या त्या तिच्या पुताक उठ. आणि तो उठलो आणि सकला देवलो हांवें ताका पटलून धरलें आणि ताच्या वर्त्या जिवितांत संतोष भोगलो आणि जेजू संतोषलो. खंय सक्कडी जेजू गेल्लो की थंय सक्कಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಕರ ಹುಟ್ಟಿತು. ಅವರ ಚಿತ್ತಾಜನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಮಮ್ಮಲ ಮರುಗಿದರು. ताका बिरमत दिसली ताका कळवळे बगले सुरसुरे बगले म्हणटा वांजलिस्ट. आणि आज तुझे कष्ट तुझी पिडा पळोवन ताका सुरसुरे बगतात. जेजू ताच्या नांवांत हर एकी बरें जाता. जेजूच्या नांवांत जेवसार सण धांवतात. जेजूच्या नांवान जयच्या नांवान म्हणलें गीत आमी गायता आसतना जेजू आमकां दिता ते वर्त्यो परवसो जेजू दिता आमकां वर्तो आदार जेजू दिता आमकां तेच जयच्या नांवान जयच्या रगतान जयच्या मोगान जयच्या काळजान सगळ्यांत आमकां जाय जाल्यार बरेंपण दिता. ताच्या कुर्सार ताणें बरेंपण दिलां ताच्या उतरान तो आमकां बरेंपण दिता. आणि त्याच प्रमाणे असले सगळे विधवळी हे कंतार गायता आसतना जेजूच्या नांवान म्हणले कंतार गायता आसतना कसली विधवळी तुज्या कुटुंबांत आसा कसले नाका जाले वायट सक्तेचो उपात्र तुज्या जाग्यार जावंक बरो तुज्या घरांत जावंक बरो तुज्या वैयक्तीक जिवनांत जावंक बरो तुज्या गोठ्यान जावंक बरो खंय सगळे आसा म्हण बघता जेजूचें नांव उपयोग कर. जेच्या नांवांत खंयची सकत रावनांतल्या बरी जेजू पळयता आणि जेजू आदार दिता. जेजूच्या नांवान जैत आमकां मेळटा. हिम नंबर 041 A41 जेजूच्या त्या नांवान जैत आमकां तें लाभता. हालेलुया जेजूच्या त्या नांवान जैत मोल धांवता. जेजूच्या नांवान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां आडोवंक शकता. जेजूच्या नांवान जैत आमचें जावन आसा. जेजूच्या त्या नांवान जैत आमकां तें लाभता. हालेलुया जेजूच्या त्या नांवान जैत मोल धांवता. जेजूच्या नांवान रावच्या वखदां सांग कोण
जेजू जेजू जेजूच्या नावान सैत आमचे जावन आसा जेजूच्या रक्तान जेजूच्या त्या रक्तान जेजूच्या त्या रक्तान सैत आमकां लागता हालेलुया जेजूच्या त्या रक्तान जेजूच्या त्या रक्तान सैतान सैमोल धांवता जेजूच्या रक्तान रावच्या वखदा सांग कोण आमकां आडोंक शकता जेजू जेजू जेजूच्या रक्तान सैत आमचे जावन आसा जेजूच्या कुर्सार जेजूच्या कुर्सार जेजूच्या कुर्सार सैत आमकां लागता हालेलुया जेजूच्या कुर्सार जेजूच्या कुर्सार सैतान सैमोल धांवता जेजूच्या कुर्सार रावच्या वखदा सांग कोण आमकां आडोंक शकता जेजू जेजू जेजूच्या कुर्सार सैत आमचे जावन आसा जेजूच्या उतरान जेजूच्या उतरान जेजूच्या उतरान सैत आमकां लागता हालेलुया जेजूच्या उतरान जेजूच्या उतरान सैतान सैमोल धांवता जेजूच्या उतरान रावच्या वखदा सांग कोण आमकां आडोंक शकता जेजू जेजू जेजूच्या उतरान सैत आमचे जावन आसा जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान सैत आमकां लागता हालेलुया जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान सैतान सैमोल धांवता जेजूच्या मोगान उबें रावता सांग कोण आमकां आडोंक शकता जेजू जेजू जेजूच्या मोगान सैत आमचे जावन आसा जेजू जेजू जेजूच्या मोगान सैत आमचे जावन आसा जेजू जेजू जेजूच्या नावान सैत आमचे जावन आसा जेजू जेजू जेजूच्या रक्तान सैत आमचे जावन आसा जेजू जेजू जेजूच्या कुर्सार सैत आमचे जावन आसा जेजू जेजू जेजूच्या उतरान सैत आमचे जावन आसा हालेलुया 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 स्तुती करा वडा ताळ्या स्तुती करा मग चला सगळे जेवणाचे फळ कसलं गेले या वेळा हालेलुया 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 जेजू जेजू तुझं फळ ह्या वेळा आगासल्या सगळ्या भुरग्यांचे थंय सम्या तुझ्या कुर्साचे कुर्त आमच्या वयर रोपयलाय ह्या वर्त्या तुझ्या मोगान तुझ्या वर्त्या कुर्सान तुझ्या वर्त्या उरत्या जेच्या नावान जेच्या मने रक्ताचे फळ श्रेष्ठ बाबा जावच्या जेजू ओ जेजू ये आमच्या मदगात पिडार कर आमच्या मदगात सगळी तुझी जगत देवय जेच्या नावान जेच्या मने रक्ताचे फळ हांगा जेजू आम्ही आपयता तुका जेजू जेजू तुवें आमचो मोग केलाय जेजू तुवें आमकां केला आनी सोंड घालूंक नाय जेजू ह्या वेळा ह्या वखदा हांगासरल्या हर एका भुरग्याक तुझ्या मनी रक्ताच्या बळान देवय जेजू आमकां सईत आमच्या वर्त्या पिड्यांत आमच्या कश्टांत आमच्या वळवळांत आमच्या हर एका दुखांत आमच्या तेंदसांत आमच्या बेजारांत आमच्या तेजस्परपणांत कितें सकट आमचें तें घुसमट गोंधळ जाला हे सगळे काणी तळकल सम्या हालेलुया 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 सगळे मी बश्य बघायचे ना समेचो आदार सदांच आमकां आसा एक गडी भरताचेर दिश्ट घालया ह्या वेळार ताका सांग कितें तूं ताका सांगोंक येताय भारतीय बेसाक तो म्हणालो हांवें तुका कितें करीत जाय खोटकाराक मार्काचो वंजेलो पयलो अध्याय
40 वेळी तो म्हणटा म्हजी खुशी जावन आसा तुवें गूण जावचें, म्हजी खुशी जावन आसा तुवें बरें जावचें. जेजूक धाडा ना म्हणना. बार्तिमेय पोव घाली लागलो, कुड्डो म्हणा लागलो म्हाका दिश्ट जाय. कारिगराक बरें केलो जेजू. कोडकाराक म्हजी खुशी जावन आसा तुवें नितळ बी क्लीन ಸ್ವಸ್ಥನಾಗು, ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅದು. ಈ ದಿನ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇಸರ ದೂರವಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವ ಯೇಸು ನಾನು. ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ, ಬಾಳಲಿ ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಬೆಂಡಾಗಿರುವ ಸರ್ವ ಜನರೇ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೀನ ಹೃದಯನು ಆದ ನಾನು ಸದಾ ಶಾಂತ ಹೃದಯರಾದ ನಾನು ಸದಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂತ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಸಲು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏಸು ಇಳಿತದೆ ಬಾ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ. मजेलाकी ये आणि आवाज भिये नाका, भियेची गरज ना. आणि ह्या वेळार जेजूस त्या सिसांक धैर्य दिता. वारे वादळ येवच्या त्या दर्यांत मास्वार्थे आसतना जेजू निदळ पडलो आणि जेजूचेर तांची नदर रातली. तांची नदर आसली खंय त्या मासल्याच्या सगर वयर, मासल्याच्या फिश नट्ट वयर आणि तसले झाडां वयर तांची नदर आसली. ह्या वेळार वारे वादळ आयले. केन्ना ते बियान जेजूचेर तांणी नदर घाली. त्या वेळार सगळे ताचे समस्या ताचे पयसले. कित्याक ते वारे वादळ थांबोवचो एकलो धनी आसा तस जेजू. शताधिपती म्हणा लागलो, जेजू म्हाका कळीत आसा तुजो अधिकार म्हाका कळीत आसा. आणि शताधिपती रोमागार ताणें भागवजाई आणि सलाम मारी जे आसले सीजाराक तो चिंता आपल्यातल्या सीजार असो अधिकार फकत त्या संसार असो. जेजूचो अधिकार संसार आणि सर्ग असो. आणि अधिकार जेजून परमयला पिडा कोण केल्या जायते सागर ताणें थांबयल्यात आणि संवसारा ताणें धांवडेला. कोड ताका पियान धांवल्या. हे सगळे शताधिपती कळीत आसले. त्या देखून शताधिपती म्हणटा, जेजू तुवें म्हज्या घरा येवची गरज ना, येवची गरज ना. एक शब्द सांगल्या पुरो आणि हांव नितळ, म्हजो साकोर नितळ जातालो आणि तो बरें जातालो. खंडीत जावन म्हाज्या भावान आनी भयणीनो हांव जेजून एक उतर म्हळ्यार पुरो तुजे सगळे समस्या परिहार जातले. सांग पुरो नंतर जे समस्या घेवन तुमी आयल्यात. ह्या वेळा संपूर्ण तरान जेजूक समर्पण करचे वेळ. म्हज्या भावान आनी भयणीनो तुजें समर्पण करता आसतना स्वामी तुका आदार दिता. तुज्या समर्पणांत स्वामी तुका ಸದಾಂಸ್ ರಾಗ್ತಾ. ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು, ನೀನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು ಎಂಬ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಡುವಾಗ ಯಾವತ್ತನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಸಿರಕನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಿರಕಜ ಗ್ರಂಥ ನಮ್ ಗಮಳ तुझा स्वार्थ होगे दुश्मन काय फातक कर्ण 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 आणखी वेळाचा म्हणा राव राव नका. देव सृष्टी का पण क्रोध त्याचे ते असा केदळ तो क्रोध तुझे ते पेटतलो म्हण कळीत ना. तेच वरतो पहिलो 5 अध्याय सिरकाचो ग्रंथ 5 अध्याय 1-7 वळी तो आमकां म्हणटा, पातक कर्ण तातूंचो मेळ्यांत लोळा नाका. पाटी ये सोड ते पातक सष्टेक जा राग हगे कठोर प्रतिकार प्रतिविरोध दुश्मन काय हांव तोडलो हांव जोडले म्हणलं ते मादा मत्सरा हे सगळे सण सड तुझा हंकार कोणाक फाल्यां सकाळी तूं आसा की ना तुका कळीत ना. तुवें पुजो धरले कोणाक? एकलो म्हणटा एकलो कॅन्सर पेशंट काल न्ही पोरस सांजेर म्हज्या कडेन फोन कर म्हणटा, फादर व्हडलें घर बांदलें, जायते बँक बॅलन्स आसा, जायते आसा, खावंक आसा, जेवंक आसा, पूर आसा, पूण आज म्हाका भलायकी ना. म्हाका भावन आनी भयणीनो तुज्या थंय भलायकी नासतना तुझे सगळे पुजोन धरले कोणाक म्हण चिंता येतो. त्या देखून बरेपणान जियोंक देवा लागीं ये, देवा लागीं माग. जें कितें आसा जायतें बरेपण करूंक प्रयत्न कर. तुजे कडेन सर्तीक आसा, सर्ती कित्याक देवान दिला? देवान दिला हेरां थंय वांटून घेवंक. तुका व्हडली कोठारां बांदूंक न्हय, तुवें पुंजोन दवरूंक न्हय. म्हज्या भावन आनी भयणीनो तें कितें तुवें केल्लें बरें बडो देव पळयता आनी त्या प्रमाणे देव आमकां बरें करता. त्या देखून आमी चिंतो बरो कोणाक कितें जाय, कित्याक दी जाय, म्हाका देवान दिलो, हांवें मिनत केल्या, तुवें घालें मिनत केल्या.
तुझे बिनात खंयच्या फायद्याची नाही. देवान दिल्याशिवाय तुका ते मेळटे ना. म्हज्या बांदण बिंडण चड उलो कोसा नाकात. तेव्हा मुखार आमी हांकारी जावचे नाही. तेव्हा मुखार आमी खालती जावच्याक तो आमकां आपयता. तूंच आमचो आसरो, तूंच आमचो सोडवणदार, तूंच म्हजो हिरो. जेजू तुजो हिरो जावंक जाय. ह्या नेट्या भुरग्यांक जेजू ताचो हिरो जावंक जाय. तुमकां जेजू तुमचो हिरो जावंक जाय. जेजू आमचो जावंक जाय. आनी तेन्ना पळया तुमची जिवान कशें जातलें. खंयच्या तरान मारपाट जातलें, खंयच्या तरान स्वतंत्र जातलें. खंत बेजारे खांड उडोवनो बोप्रभूची जिणी जियो. 4 दिसां त्या संवसार आसतना मोगाच्या बांदण बिंडण स्वामी आमकां आपयता. तसली बरी जिणी जियो. ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಉದಾರಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇತರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸದಾ ಬಂದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳ ಮೂಲಕ, ನಿನ್ನ ಕಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ, ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ, ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯದ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇತರನ್ನು ಒಳಿತಾಗಿಸಲು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಯೇಸುವೇ ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಕೋಟೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದಾತ. ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಜೀವದಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು. ಹಿಮ್ ನಂಬರ್ C62. सगळे समर्पण करा तुमचे. ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಯೇಸು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು. ರಕ್ಷಕನು, ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು, ನೀ ನನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಯು, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ, ನನ್ನೊಡನೆ ಇರುವ ದೇವ, ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು. ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ವೈದ್ಯ ನೀನು. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪುನರ್ದಯದಿಂದ.
ಲೋಕ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ ದೇವ ದಾಸನು ನಾ ದೇವ ದಾಸನು ನಾ ದೇವ ದಾಸನು ನಾ ದೇವ ದಾಸನು ನಾ ಹಂಗಾವ ಸಾಧನ್ಯ ಹಂಗಾವಸ ಜೇಸು ಹಂಗಾವಸ ಜೇಸು ಹಂಗಾವಸ ಜೇಸು ಹಂಗಾವಸ ಹಲ್ಲೇಲು Hallelujah. तुझी गंध बेजार आहे जे कितें तुका आसा सगळें जावंक पुरो तुज्या कुटुंबांत समाधान ना मोगाचें ना जावंक पुरो जायती ವಿಧವಳಿ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರಿತಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುನೊಡನೆ ಒಂದಾಗಲಿ ನನ್ನ ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ನಾವು ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾಳ ಸಲ ಸಂಶಯ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ दुबामकयता किती आगस्य जाता म्हण म्हाका कळीत जायना मोगेचे बाणाने बिड्यानं दुबाव जावन आसा ಜಂಸರಸೋ ಸಂಶಯ ಆಗಿದೆ ಸೈತಾನನದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು ದೇವರ ನನ್ನೊಡನೆ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ನನ್ನೊಡನೆ ಇರುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೂ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ तत्व समय तुका सांबाळटलो सांग पर मोगाचे भुरग्यांच्या देण्या खातीर तुमी मागोन आसात भुरग्याचे देणे तुमकां मेळोना ह्या वेळा समय म्हणटा हांव आसा भियेनाका खंयच्या धाकटेरांनी खंयचेंय केलें जाल्यार मोगाचे इकस्मतीच्या विरोध आमी वचोंक ना IVF इज नॉट अलाउड इन द चर्च ते इगजमता ताका पुरा मंडने दिना कितें ते विरोध वता देवा विरोध वता ते आमी करूंक ना गदोळ तसलें कितें केलां जाल्यार देवा कडेन बक्षाणे माग देवाक सांग देवा मुखार आमी कालती जावची येताना देव दिता खंयच्या गरबागी आपूण ते सुफळ करूंक देवाक सांगता एखाद्या वेळा देवाची खुशी आसा तो करतालो देवा तुमकां करतालो दितालो आनी म्हण डिझायर फॉर ए चायल्ड जे कोणाच्या कुटुंबांत कामानांत जे कोणाच्या कुटुंबांत ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ದೇಶ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾನಂತ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೈ ಕೈ बैला गावात आसात आमच्या इंडियांत आसात काय आसात माग कितलेशे जाणांक मागिल्ल्या दिसत काम मेळिल्लें हांवें आमच्या रेतीर मंदिरां पळयलां तर ताणी मागिल्लें मेळटना तूं हें मागिल्लें आनी हांवें मागिल्लें मेळना की खंडी जा मेळटा म्हणटा स्वामी हांव दितालो आनी त्या खातीर भियेनाकात थोडे पडी थोडी म्हणोंक पुरो तुज्या पातका देखून तुका ही शिक्षा जेजू केदाय म्हणना मोगाच्यान जेजू केदाळा म्हणना भियेनाकात पातक करनासर रावंक देवा कडेन कृपा माग गंतिश्ट जावन चिंतेश्ट जावन बसून कांयच फायदो ना बऱ्या तरान जिवन जियेलें जाल्यार सगळें बरें जातलें जुवां सोंजेल 9 अध्याय 1-7 ओळ आमी आयकव्या आनी पळया जेजू कितें म्हणटा आमकां म्हण जेजू आपली वाटदार वेता आसतना जल्मतान कुर्ड जावन आसलेलो एकल्याक ताणें देखलो ताच्या सिसांनी ताचे लागीं विचारलें मेस्त्री हो कुर्ड जावन जल्मोंक कोणाचें पातक कारण ताचें की ताच्या आवय बापायचें जेजून ताका जाप दिवन अशें म्हळें ह्या मनशान वा ताच्या आवय बापायन पातक केलें म्हण न्हय पूण देवाची पदवी ताचे थंय कार्यान दिसून येवच्या पासत तो असो जल्मलो मोगाच्या भावनांनी भिणेराव हांव तुज्या पिडेंत आसतना देवाक केदळ आपणोंक जाता म्हण विचारनाका तो केन्ना आपणोंक जाय तेदळ आपणटालो तुज्या पिडेंत आसतना ती शिक्षा न्हय देवाची पदवी आनी महिमा तुज्या पिडेंत तुज्या कश्टान तुज्या दुखान तुज्या समस्यांत तुज्या घुसपड गोंदळांत ते सारकें जाताना देवाची पदवी आनी महिमा
वाकाणूंक शकतले हांव त्या खातीर म्हळ्यार देवाची पदवी आनी महिमा ताचे ते कार्य दिसून येवचे पासत तो असो जल्मलो दीस बुडा जर म्हाका धाडलेल्याची काम आमी करूंक जाय रात येवची जाली तवळ कोणाचे न्ही कांय कामां करूंक जायना सैतानाच्या पदवेन कांयच करूंक जायना म्हणटा तो हांव संवसार आसा तर हांव संवसाराचो उजवाड इतलें म्हणून ताणें धरणी तिपी उडयली तिपयेन माती कालयली आनी कालयली माती कुड्याच्या दोळ्यांक सारोवन वस आनी सिलोम तळ्यान धुवन काड म्हण ताणें सांगलें सिलोम म्हळ्यार धाडलेलो म्हण अर्थ कुडो गेलो आनी ताणें धुलें आनी दिश्ट मेळोन तो पाटी परतलो कंत इश्ट जाल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो दुकान आसच्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पिडेंत आसच्या मोगाच्या भाव भयणीनो कांगाल जायनाकात खतीन पडनाकात कांगाल जायनाका म्हणटा स्वामी कांगाल जायनाका आनी तुज्या जिवनांत कितें सकडी जिणेच्या कश्टा वेळार हांव तुज्या सांगात आसा जिणेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी दुखां देंवता आसतना कांयच भियेनाका हांव आसतना भियोवची गरज ना म्हणलो जेजू तुका आनी म्हाका आज म्हणटा भियेनाका जिणेच्या कश्टा वेळार हांव तुज्या सांगात आसा हिम नंबर C10 जिणेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांत भरल्यान दुखां सुख आनी दूख रचलेलो तस सांबाळटा तुका चंचल जायनाका कांगाल जायनाका मोतीहीन जायनाका मोत इरायखन घेनाका तेदेस्पो जायनाका ताचे वयर पात्येनी दवरूं ताचे वयर माग आनी तें तो तुका दितलो जिणेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरल्यान दुखांनी सूख रचलोलो तो सांबाळटा सदां जिणेच्या कश्टा वेळार आनी फुडें जिणेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरल्यान दुखां वडा परवशान दुखांनी सूख रचलोलो चंचल जायनाका चंचल जायनाका खंगल जायनाका असलोलो पद पर्यान लागींच हांव तुज्या चंचल जायनाका चंचल जायनाका कंगल जायनाका आसता हांव तुज्या सांगात म्हणटा स्वामी हसलोलो तुज्या लागींच आसा हांव म्हणटा पडटा तुका म्हणटा थळ्ळेंत सांपडटना थळ्ळेंत सांपडटना अंकाराच्या त्या पासान खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा थळ्ळेंत सांपडटना थळ्ळेंत सांपडटना अंकाराच्या त्या पासान खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल जायनाका खंगल जायनाका तुज्या सांगात तांव आसा म्हणटा हसलोलो पद पर्यान लागींच हांव तुज्या चंचल जायनाका चंचल भियेनाका म्हणटा कंगाल जायनाका तुज्या लागीं तुका पटलो तर कसा हसलोलो पद पर्यान लागींच हांव तुज्या दोनी हात वयर करून
Hallelu, hallelujah. Hallelu, hallelujah. Hallelu, hallelujah. Hallelu, hallelujah. Hallelu, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, sabalana bagariya, shiti sabariya, shandela bala 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 bala. Gloria bala 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 bala. Kiara bala 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 bala. Jesus, 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 Jesus. Isa manali parisiri sami. Yesu, 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 Yesu. Aradhane, 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 aradhane. Himagni, himagni. ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಗ್ನಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಡೀ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಗ್ನಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯು ಹುಲ್ಲೂರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೇರೂರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಳಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಳಿಸಿರಿ. Hallelujah, 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 hallelujah. Send your Holy Spirit, send your healing rain, send your healing rain, Jesus. At this very moment I call upon all the saints, all the archangels, all seraphic fathers and seraphic saints, come down at this time. Let your healing power it completely be upon these children. Heal them, Lord. Touch them, heal them, bless them, Lord. At this moment, cleanse every child from their wrong iniquities. Let unwanted energies be relieved at this very moment. Jesus, at this very moment, I call upon mighty power to have that great healing at this very moment. Hallelujah, 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 hallelujah. बघीच्या भावानं बेडीनं बोवा परबेसो वेळ आता या वेळा सगळे आम्ही नितळ जावच्या देवाना पाहिला. समेचे वर्तेपण आता आमकां गुणगरची सकत तो देव येता. कोणेय पाठी बळोवचे नाका. सगळ्यांनी समेच्या ह्या पवित्र सक्रामेंता वयर दिश्ट घालची. समी तुका पळयता, समी तुका बरें करता. थोडे पिडा हांव सांगतालो त्या वेळार तुमच्या थंय ती पिडा आसा तर मात्र उबें रावचें. आतां न्ही, ती पिडा आसा तर मात उबें रावचें. उबें रावले उपरांत काळजा वयर हात धरून मागचें. सम्या कडेन म्हणचें, सम्या पळय म्हजी कूड. सम्या तुका कळीत आसा कितें म्हाका जाय, खंयची पिडा म्हजें थंय आसा. तें सगळें उपरांत आमी देवा लागीं मागता आसतना देव आमकां संपूर्ण तरान गूण करता. म्हणटा तो बाबाड तुमचे थंय आसून मोगाचें नांव भोव वापरपाचो वेळ आयिल्लो वेळ. ह्या वेळा तुमचे थंय ती पिडा गूण करचो जेजू पवित्र आत्म्या सगळ्या धर्मस्मापान मागतालो. पवित्र आत्म्याचे रगत आनी त्यात कुर्साचे वर्तें बळ ह्या वेळा कुर्सार देवले रगत पवित्र आत्म्याचे सगत आनी बळ तुमच्या थंय तो रुता करतालो. हर एकल्याची पिडा गूण करून जेजू सांगता. हर एकल्यानी बरें जायचंय, हर एकल्याची पिडा मायक जायचंय, हर एकल्याचे ಪಿಡೆತಾಂತ ಮುಕ್ತ ಜಾಯ್ಸೈ ಅಸಲು ಅಡ್ಕಳೆ ಅಡಚಣೆ ಬಂದಡ್ ಬನ್ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಬಿರಿಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ಯೇಸುವಿನ ಆಲೋಚನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅಂತ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಿಲ್ಲೋದು, ಯೇಸುನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದು. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ರಕ್ತವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಸಮಯ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕ ಆ ರೋಗವನ್ನು ದಹಿಸಲಿ, ಆ ರೋಗವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲಿ, ಆ ರೋಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾಗೋಣ, ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡೋಣ. देवते माग बावडतान माग जो कोण सन्मानोन बावडतान मागता तो घेतालो ताका मेळ्ळे म्हणून चिंचे जावन आसा. तर मगचे भावन आनी भयणीनो भो वापरबाय तरान आमी मागता आसतना उपरांत आमी उबे रावले आनी बसचे नाका. हांव सांगता कितें करीत जाय म्हणून त्या प्रमाणे आमी आमकां
देव दिता तें बरेंपण आमी सदांच घेवचें त्या प्रमाणे दिवच्याक देवान तुमकां आपयलां ह्या जाग्याक आज वर्त तरान ह्या रेतेरीक तुमी आयल्यात तर देवाची ती वर्ती खुशी देवाचें तें बरेंपण तुमी घेवन आयल्यात त्या खातीर तो जेजू आमकां सांगता तुका गूण करूंक हांव आयलां तुका बरें करूंक हांव आयलां आनी तसलें बरेंपण तुका दिवच्याक हांव आयलां आनी तसो जेजू आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण हाडटा जेजू आमकां दिता तें बरेंपण आतां आमी घेवया मोगेचे भावन आनी भयणीनो ह्या वेळार हांगा कोणा सकडी तकली दूख आसा तकली गोळ मायग्रेन वर्केन्नी स्पॉन्डलिटीस गळ्याची दूख कानाची दूख तसली आनी दोळ्यांची दूख कोणा सकडी तसली पिडा आसा उबे रावत कोणी पाटी पळोवचे नाका तुमचितल्या तुमी उबे रावात तुमचे दोन्ही हात काण तुमच्या काळजा वयर दवरात दोळ्यांची दुख तकली पडपड तकली गोळ कोणाकी पळोवचे नाका कोण उबारता कोण ताची पिडा ताका कळीत आसा जेजू कळीत आसा आनी जेजू मुखार तुमी रावचे मागात तुमचे वोंटां बंद दवरी नाकात वोंटां बंद दवरी नाकात मागात ह्या वेळार जेजू सांगात आनी जेजू सांगात कोणाचे बावळे दुख बावळे उखलूंक जायना हाताचे गांठी दुखो बोटां दुखो आर्थरायटीस असली कोणी पिडा आसा तसली तुमी उबी रावात तसली उबी रावात गाम इन्फेक्शन म्हळ्यार दांताची दूख दांतान गिळोंक जायना दांतान साबोंक जायना असली कोण आसा तुमी उबी रावात सम्या मुखार मागात सम्या सांगात सम्या पळय सम्या म्हजी पिडा पळय सम्या कोणाक काळजान दूख काळजान एका तरेचे बे उद्वेग आणि पोटान एका तरेची सापणी तसले कोणी आसा तर उबी रावत मोगाचनो तसली कोणी आसा तर उबी रावत पेंकट दूख पाट दूख तसले कोणी आसा उबी रावत तुमचे दोन्ही हात काण तुमच्या काळजा वयर दवरा हरत्या वयर दवरा दोन्ही हात काण हरत्या वयर दवरात जेजूकूच पळयात जेजूचे अर्थ तुमची दिश्ट कंसयात कोणा सकडी पाट दूख पेंकट दूख बेंड दूख म्हणटा थोडी सೊಂಟ ನೋವು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಕಾಂಡ ನೋವು ಕಿವಿ ನೋವು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳುವಂಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತಲೆನೋವು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇದ್ರೆ ವರ್ಕೆನ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪಾಂಡಲಿಟಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಕತ್ತು ನೋವಿದ್ರೆ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಬಾವು ನೋವಿದ್ರೆ ಭುಜವನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಭುಜ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕೈಯ ಗಂಟು ನೋವು ಬೆರಳುಗಳು ನೋವು ಇಂಥ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಇದ್ದವರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಮೇಲಿಡಿ ಯೇಸುವನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಮಗಚನೋ ಯಾವ ವೇಳಾರು कोणाकडे बीपी कोलेस्ट्रॉल शुगर वीजिंग आस्मा ब्रोंकायटिस बीपी कोलेस्ट्रॉल शुगर कोणाक आसा हे ते आश्चर्य म्हण बसनाकात मगाच्यानो ते आश्चर्य म्हण बसनाका जेजू सांगा बीपी कोलेस्ट्रॉल शुगर कोणाकडे आसा उबी रावन सम्या सांगात सम्या पळय सम्या हे गुण करून तुका जाता सम्या आणि या वेळार कोण सकडी असल्या पिडेंत आसा ते उबे रावन आसात तुमचे दोन्ही हात कान तुमच्या तकले दवरात तांच्या लागीं बसून आसली तांकां तुमचो उजवो हात ह्या दाव्याक असल्या दावो हात काण तांच्या लागीं दवरात तांच्या एका कुडीच्या लागीं दवरात हाताक जाय जाल्यार हात वयर आसा जाल्यार ताच्या कुडीक लायात कित्याक आमी बसून आसली तांचे खातीर मागूंक आसा बसून आसले आतां मागचें मोगाचें न्हू आपट जेजू म्हाका आपट गूण कर म्हाका तुज्या आमली रक्तान तूं म्हणलें गीत आमी घेतलें मोगाचें न्हू मागा उबे रावन आसली मागा तुजी पिडा गूण जावच्या जेजून तुका सांगला सत्मान ह्या वेळा लेट जीसस हील यू सोमेच्या वर्त्या नांवान सगळें बरेंपण जावचें सोमी ह्या वेळा ताच्या कुर्साच्या पोळांत तुका आपूर पायतरान तो मागूंक रेडी आसा आनी तो म्हणटा हांव तुका गूण करता आपण जेजू म्हाका आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं केलाय गूण कर जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शेडा मोजे तूं निवार आपण जेजू म्हाका आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं केलाय गूण कर जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शेडा मोजे तूं निवार सगळी पिडा शेडा मोजे तूं निवार जेच्या नांवान जेच्या आमले रक्ताच्या बळान
ह्या भुरग्यां आसले सगळी तकले जावन मानसिक असमतोलन जावंक पुरो पिडा तांची तकली गोळ तकली पडापड त्याच प्रमाणे वॉटिगो ब्रॉन्कायटीस विसिंग बीपी कोलेस्ट्रॉल शुगर पाठीच्या कण्याची दुख पेकटाची दुख गळ्याची दुख पावलं उकलो जायना हाताच्या गाठीची दुख पोटाची दुख सगळी ह्या वेळा जेच्या नावान जेच्या अमली रक्ताच्या बळान सगळी कांडोडो काबर वयता जेजू तुझ्या अमली रक्तान ह्या भुरग्यांक खूण कर सम्या खूण कर तुझ्या मोगान भर सम्या जेजू तुझा अधिकार तांच्या थंय परगट दे हालेलुया 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 उबे रावली सगळी बसा मागाच्या मागात मागा जेजू केदळा आपटा कंडीस जावन तो आपटा आनी म्हाका गूण करता म्हणलो एक बरवसो तुजें तें आसो दी आतां किडनी प्रॉब्लेम किडनींत विकनेस आसा डायलिसीस आसची लिवर प्रॉब्लेम अल्सर प्रॉब्लेम आनी वेरिकोस वेन्स गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम कोण सकडे आसत उबी रावात किडनी प्रॉब्लेम किडनी सरोसिस लिवर सरोसिस किडनी वीक जाल्या किडनीत बदर जाला किडनीत आनी आंतांत बदर जाला आनी तशेंच लिवर प्रॉब्लेम अल्सर त्याच बरोबर गॅस्ट्रीक थायरॉइड वेरिकोस वेन्स फायब्रॉइड्स आसात भुरगीं जायना म्हण सांगला फायब्रॉइड सिस्ट आसा जायते म्हज्या गर्भांत कितें उणेपण आसा म्हण सांगला थंय जाल्यार कोणी आसा थंय उबे रावात आनी जेजू सांगात ते जेजू पळय पांयाची गांठ पांयाचे दोंपर दूख आसली हांगा जायते जाणां आसा पांयाचे दोंपर दूख आसली थंय जाल्यार उबे रावात आनी जेजू सांगात पांयाच्या तळवेन म्हळ्यार ಪಾದದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದರದ ಉರಿ ಬರುವಂತಿದೆ ಅಂತ ಉರಿ ಬರುವವರು 5 ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 5 ಜನ ಉರಿ ಬರುವವರು ಅವರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಉರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿನೊಡನೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ त्या प्रमाणे ಪಾದ ನೋವು ಪಾದದ ಮಂಡಿ ನೋವು ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ लिव्हर सरोसिस ಇದೆ अल्सर प्रॉब्लेम ಇದೆ गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम ಇದೆ असली तुम्ही उभे राहाल त्याचप्रमाणे कोणा सकडी थायरॉइड आसा ते उभे राहाल कोणा सकडी आपल्या कुडीत एखाद्याचे निसक्तपण बघता दाव्या कुशीक जावन तकले जावन पाया पर्यंत एखाद्याचे विकनेस या उजव्या कुशीक जावन एखाद्याचे विकनेस कोणा बघता ती उभी राहाल तुमचे दोन्ही हात काढ तुमच्या तकलेर दवरात ह्या वेळा कोण सकडी आमाल पिवण्यात आसात की ॲडिक्शन आसात की कोणाच्या घरात आर्थिक समस्या आसात की कोणाच्या घरात जायत्या पैशांचे अभाव आसा की कोणाची भुरगीं सारक्या वाटेन नात की ती उभी राहत कोणाच्या जाग्यार कोणाच्या घरात वायट शक्तीचो प्रभाव काम करता म्हण थोड्या बघता त्या देखून जायती जाणां भियेतात तसली सांगा तसली उभी राहत आनी देवाक सांगात जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू तुज्या मोगाक हांव आशेता जेजू जेजू तुवें म्हजो मोग केलाय जेजू म्हाका तूं सण सोडिनाय जेजू म्हाका बरो करताय म्हणटाय जेजू आनी कंडीस जावन तूं म्हाका बरो करताले तुमचे दोन्ही हात काढ तुमच्या तळवेर दवरात आनी आतां म्हाका जनो बसून आसली सगळीं उभी रावात कोणा सकड भुरग्यांक जाणवायचे प्रॉब्लेम आसा मेमरी पावर उणो आसा शिकोंक जायना नोट्स बरोवंक जायना थोडी जाणां नोट्स इनकम्प्लीट करतात थोड्यांक ADHD अटेन्शन डेफिशियन्सी हायपर एक्टिव्हिटी डिसऑर्डर थोड्यांक एंग्जायटी थोड्यांक OCD ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर असले कसले ಮಾನಸಿಕ ಪೀಡ ಆಸಾ म्हण ಬಗ್ಲಾ ಥೋಡ್ಯಾಂಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಯಮಯವಾಗುತ್ತದೆ ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪೊರೆ ಬಂದಿದೆ ಇಂಥ ಎಂಥ ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಣಪಡಿಸಿದ सगळे आम्ही तुमचे हात कान तकले दवरा दोन्ही हात कान तकले दवरा ह्या वेळा तुमचे दोळे बंद करा सगळे दोळे बंद करा धाड तुझ्या आत्म्याक म्हणलें गीत आमी घेताले धाड तुझ्या आत्म्या म्हणलें गीत आमी घेता आसतना समेचो अर्थ आधार तो आमकां दितालो समेचें बरेंपण आमच्या थंय जातालें आनी सगळें बरेंपण तो आमकां करता ह्या वेळा मगाचे भावन आनी भयणीनो तुज्या कुटुंबांत कसले समस्या जातात भुरग्यांचे देणे नातल्यानी भुरग्यांच्या देण्या खातीर काम नातल्यानी कामा खातीर लोन आसा घरांत कांयच बरेंपण जायना घर बांदूंक आसा कसले तुजे समस्या आसात सम्या मुखार हाड कोणे कोणे कितें केलां म्हणा नाका जालो दुबाव नाका जालें पितीसपणा ब्लॅक मॅजीक केलां म्हणा पितीसपणा असलें सगळी सोड सोड जेजूक दी जेजू सांग जेजू तूं जावन आसाय म्हजो रक्षक जेजू तूं जावन आसा म्हजो धनी जेजू तूं जावन आसाय म्हाका गूण करचो दातार धाड तुज्या आत्म्याक म्हळ्यार गीत गायता आसतना व्हडा मोगान मागा मागा म्हाका गूण कर जेजू तुज्या आमली रगत जेजू तुज्या आमली रगत
माझ्या सगळ्या कुडीत देवई म्हण माग आणि त्याच्याकडे विनंती कर धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या कामचे बापा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या कामचे अभिषेक ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿರಿ ಯೇಸುವೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿರಿ आत्म्या ये आमच्या खालसा आत्म्या ये ह्या मंदिरात आत्म्या ये ह्या कोडी आत्म्या ये आम्ही राखून असा आत्म्या ये आमच्या खालसा आत्म्या ये आमच्या मंदिरात आत्म्या ये आमच्या घरात आत्म्या ये आम्ही राखून असाव देवय तुझा आत्मा देवय तुझा आत्मा देवय तुझा आत्मा आमचे बाबा देवय तुझा आत्मा देवय तुझा आत्मा देवय तुझा आत्मा आमचे pour out your spirit pour out your spirit pour out your spirit on us Jesus pour out your spirit pour out your spirit pour out your spirit on us धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमची जेजो धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमचे दोन्ही हात वयर करा सगळे दोन्ही हात वयर करा हालेलुया 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 जेजो हालेलुया 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 जेजो हालेलुया 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 जेजो हालेलुया 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 ह्या वेळा भुरग्यांचेर तुझा आधार घाल ह्याचा इलिंग राहील कामना तुझा फोन करतो पावस हांगा देवान देवाने ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ತ ವರಗಳ ದೇವರ ಸುರಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಯೇಸು 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 ಹಾ ಬನ್ನಿ ಕರೀರಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಕರೀರಿ ಯೇಸುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರೀರಿ ಯೇಸು 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 ಬನ್ನಿ ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬರೆಗಾರಿ ಗುಂಡ್ಕರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಂಡ್ಕರ್ ಪಾಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಗುಂಡ್ಕರ್ ಜೊತೆ ಆಮಲಿ ರಗತ್ ಗುಂಡ್ಕರ್ ಜೊತೆ ಈ ಸಗತ್ ಗುಂಡ್ಕರ್ ಬರ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 सम्यक बरे ताळयो भेटया मगाची बरे ताळयो भेटया आबर बाय ताळयो भेटया आणि या वेळार संपदरान सम्यात एक जावच्याक आमी माकोवणेक वेताल्या शर्मा विलो ल्हान आसतलो त्या देखून पियेनाकात 12:45 सोडटालो आणि आतां माकोवणेक आमी वेताल्या पो आबर बाय तरान ह्या जागाचे माकोवणे मगाच्यान जेजू सोदता तो हात तुमच्या तळवेर ह्या जागा मारिपात येतालो आणि तुमकां गूण करतालो पयलेच्या त्या वर्त्या आपोसलच्या वेळार
तांणी हात धरून मागता आसतना जायते जाण गुण जाताले आज ह्या जागा दिल्या ती पदवी मागवणेची आनी ताचे हात व्हरता तरा मागले जावन आसात वडतीच्या दिसा ताणें मागता आसतना घडी जावन तस पवित्र मोसम्याच्या वरती सगत तुमच्या थंय देंवताली आनी आतां आमी मागवणेक आयती जावची पवित्रात्म्याची कंतारां चड आनी चड आमी गावची आनी पवित्रात्म्या धरी सगळ्यांक बरें कर सोम्या म्हणून आमी मागचें.
सगळे आमी दिंबेर पडया मोगाच्या ना सोमेचे आशीर्वाद घेवच्या माहिती जाव्या येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गायता आसतना संपत आमकां सोमेच्या समोर आमी दिला सोम्यान आमकां आपडला तो व्हर तो संतोष आमचे थंय आसा न्ही सोम्यान आमकां बरें केलां ताका 2 टायपाची हिलींग म्हणटात एक इन्स्टंट हिलींग एक ग्रॅज्युअल हिलींग तक्षण थोडी गूण जातात थोडी संपोवन तरान गूण जावच्याक थोडो वेळ घेतात पूण सोम्यान आपडल्यार कोणीच गूण जायनातलो ना सोम्यान आमकां आपडला ते गूण जावचे सगळ्यात आमचे वयर आमी घेवची आमी क्लेम करची आनी ती आपणावची आनी सोम्याच्या आशिर्वादांत संपोवन जावचें Idiaoda sacramenta săștang naman coluia purvilea tea rupa bodla novioriti Adaria Sulvul vecea căscă vișa Bavartace bolivia Zăce papatăce puta Ullasani stutisa Podvi mahima sasna sasna Eka salya hăsita Dukhai dokhai spirita Samazame navata Amen हे देवा विचे सग्रमेंता काल तुझ्या कष्टामाना सुगडास तू आमकां सोडलाय चड आनी चड करून तुजो मोग करून आमकां आपयलाय तुवें आमचे दाय दाखयलाय सुम्या आनी आज हांगायल्या हर एका भुरग्यांक तुवें आपडलाय आमच्या घरा पावाडटाक जाय जाल्यार वर्ते फळ दिवच्याक आमच्या हर एकल्याचे कश्ट तूं उणें केल्याय आनी आमची पिडा गोण केलाय ह्या खातीर तुका आमी आभार मानतात देव अशी काळजान सदांच तुजो मोग करून आमी बेसाडटा सजेत आनी राजवार चलयताय ससनाच्या ससना
वैभव सुप्रगट्या वंदिया सर्वेस पुरता नवाड्या महिमा ताची गजव्या वैभव सुप्रगट्या गीताची गाव्या मधुनादा गाव्या स्तुतीची उल्हास आपलो सर्वांचो ओळखा मोसो आपलो अधिक मोगसो वंदिया सर्वेस पुरता नवाड्या महिमा ताची गजव्या वैभव सुप्रगट्या महिमा ताची गजव्या पृथ्वी आमी ताचे वर्ताक कीर्ती गावून संपोवन तरान ताका नावाडून मिसजे बलिदान माया मोगानी कुटुंब जावन पवित्राच्या नावी आतां आमी आरंभ करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपट तुमचे सोबे आसो मोगाच्यानो एक कुटुंब जावन सुम्याच्या जेवणान वांटेली जावन हे वेदी बुवारी सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती जेजूक आमचो सोमी आनी सोडवंदार म्हूण सगळ्या काळजान मानून घेवन आपोवणे दिता ह्या कुरपेच्या काळार आमच्या दयाळयाच्या करण्या मुखांत तेंते सावांचेर जैत व्हरून सोम्याच्या पस्काच्या मिस्तेरान वांटेली जावन कुरपा मागया ಇಂದಿನ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸುವವರು ಶ್ರೀ ಸೈಮನ್ ಮದಿವನನ್ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಾಳೆ ಕುಮಾರ್ ಆಲನ್ ಪೀಟರ್ ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿತ್ ವಾಳೆ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಾಳೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರಿ ಮಸ್ಕರೆನಸ್ ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿತ್ ವಾಳೆ ಹಾಗೆ ದಿವಂಗತ ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಅರ್ಪಿಸುವವರು ಶ್ರೀಮತಿ ತೆರೆಸಾ ಡಿಸೋಜಾ ಸುಳ್ಯ ದಿವಂಗತ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಅರ್ಪಿಸುವರು ಶ್ರೀ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ವಾಳೆ ದಿವಂಗತ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಕಿರಣ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಅರ್ಪಿಸುವವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಬಾಲಯೇಸು ವಾಳೆ ಹಾಗೆ ದಿವಂಗತ ಅವಿನಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಅರ್ಪಿಸುವವರು ಶ್ರೀ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ವಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಇರಾದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರುವುದು ಬಹಳ ಸಹಜ. ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಈಡಾಗದೆ ಬದುಕುವುದು ಹಾಗೂ ಜಯಿಸುವುದು ದೈವಿ ಗುಣ. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ ತಾಳಿ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಜೀವಿಸಿದರು. ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳತ್ತ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಯಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಂದು ತಿಳಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಈ ತಪಸ್ಸು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಎಂದು ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸದಾ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲು, ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ದೈವಿ ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಸಲು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. आमच्या देही तसले बरे गुण सद्गुण म्हणटा आमी, आनी तसले सद्गुण आमच्या देही बरोवन ओमतोच्या खातीर देवा लागीं करपा मागता आसतना आमी तें आशोंक जाय. हांवें तें आशेताक आमी म्हणटा वी नीड टू डिझायर फॉर दॅट म्हणटा इंग्लिशान. आनी जें कितें म्हाका जाय त्या प्रमाणे बऱ्या तरान बऱ्या मनान आशिल्लें देवाच्या कुशेकाल आसल्यार तें म्हाका तो खंडी जावन दिता म्हणल्यार एक बरवसो म्हजें तें आसूंक जाय. त्या देखून आमी मागया आपण तर आमची जिवान मोळायचें मायपासाचें माया मोगाचें करूंक देव आमकां कृपेन भरून दी. आमची पातकां वळखून घेवन आमच्या देशाचें उणेंपण काडिल्ल्याक देव आर्गां दिता आसा आनी कितेंय उरलां तर तें संपदारान नितळ कर आमी सजे बलिदानांत व्हरता रितीर पात्र घेवंक आमकां तो ऐतो करून दी. हांव पातकी सर्पदेदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरोवन सांगता
मनांचे दोन तोंडांचो सरून वायट धरून आनी बरें सणून आनी जायती पदकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो पोवड अपराध ह्या बसून बगेन सदांच हांव घरमरी सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पर्धा लागीं विनंतिकात म्हण प्रार्थ मागता सर्पदेदा देव आमचे एकाकृत करूं आमचे पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो प्रार्थया सर्पदेदा देवां वर्सान वर दंडवण करून प्राचीत काळामे भक्तीन संभ्रमता तिच्या रिंजेच्या मड आणि पुन्हा जीवन वडसो गोट आमी चड आनी चड समजूं आनी बऱ्याची नियंत्राचो फळकडो आमकां करपा दी आमी मागता आमच्या समेत तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना उत्पत्ती पुस्तकांतलें वसा देवान नोयेक आनी ताच्या पुतांक म्हळें आपले हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे संतती लागीं म्हजो सल्लो करतां आनी तरवांतली तुमचे सगळे भायर आयल्यान त्या सर प्राणियां लागीं सुकण्यां लागीं जनवरां आनी रान मनजाती लागीं आनी भुंयच्या सर मनजाती लागीं हांव म्हजो सल्लो करतां तुमचे लागीं हांव करतां तो सल्लो हो परतून केदींच आवरा वरवीं पृथ्वेची देसवाड जमची ना आनी देवान म्हळें हांवें तुमचे लागीं आनी सर प्राणियां लागीं केल्ल्या शाश्वत सल्ल्याची खुनाई म्हजें दोनू कुपांचेर हांव घालतलो हांवें संवसारा लागीं केल्ल्या खराराची खुनांती जातलें हांव पृथ्वे वयर कुपां जमा करतना कुपांचेर तें दोनू दिश्टी पडटलें तवळ हांवें तुमचे लागीं केल्लो सल्लो उगडासा हाडटलो आनी सर प्राणियांचो नाश करता तसलें उदकाचें आवळ ह्या फुडें येवचें ना देवाचें उतर हें तुझ्या सताचे वाटा म्हाका सलून वर म्हाका शिकाय कित्याक तूं म्हजो देव तूंच म्हजो तारो देख
मालका पुरविल्ल्या काळासो तुझो मोग म्हज्या धर्मणपणाच्या काळार केल्ल्या पदकासो उगडास धरिनाका तुझ्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावं तूं म्हजो उगडास तुझो सल्लो पळटेल्या सर्वेस्वरा तुज्यो सर्वांटो मोगाच्यो आनी विश्वासी ओडाच्यो सर्वेस्पर बरो आनी आपल्या उतरां सुखानाक तो वाट चुकलेल्यांक तो सारकी वाटे हाडटा कलत्यांक सताच्या मार्गान तो चलोन व्हरता दुबल्या धाकट्यांक आपल्या वाटो तो दाखयता तुझो सल्लो पळटेल्या सर्वेस्वरा तुज्यो सर्वांटो मोगाच्यो आनी विश्वासी ओडाच्यो तुझो सल्लो पळटेल्या सर्वेस्वरा तुज्यो सर्वांटो मोगाच्यो आनी विश्वासी ओडाच्यो ಪೇತ್ರನು ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರದಿಂದ ವಾಚನ. ಅಂತೆಯೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದರು, ಅನೀತಿವಂತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಪಾಪ ನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಸತ್ತರು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಧಿತರಾದರು, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತರಾದರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೇ ತೆರಳಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ನಾವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿದ್ದ ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದ ಆತ್ಮಗಳೇ ಅವು ನಾವೇ ಒಳಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಅಂದರೆ 8 ಜನರು ಜಲದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದರು. ಇದು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಕೇತ. ಈ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಜೀವೋದ್ಧಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ದೇಹದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅಂಥದ್ದಾದಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣವಚನವಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರಿ ದೇವರ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೂತ ಗುಣಗಳ ಮೇಲೂ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಶಕ್ತರ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೇಲೂ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. उंड्या वरवीं मात्र मोणीसची येणा बागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता, वंदन तुका क्रिस्ता, सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो
साम मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून स्थान घेतल्या उपरांत प्रेरक आत्मो जेजूक आरण्याक व्हरून गेलो आनी 40 दीस ताणें आरण्यांत करसिले. त्या वेळार सैतान ताका नाडून आसलो. तो राण मन जाती मदें आसलो, पूण देवदूत ताची सेवा करताले. जुवांक बंदेन गेल्या उपरांत जेजू गलिल्यांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता. तिरसो तिसरो दीस आज अकरेच्या घडयेंत आमी आसा म्हण सांगेत. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी हजर जाल्ल्यांक वडिलांक तुमच्या जिवनांत आज एक पंथान आयला म्हण हांवें सांगेत. कित्याक म्हळ्यार जायते वडील आज आपल्या भुरग्यां खातीर रडोन आसात. थोडी तांच्या खातीर गंद करून आसात. कित्याक म्हळ्यार आमची भुरगीं आमी सांगलें आयकनात. आमच्या भुरग्यांक आमचे कश्ट कळीत नात. आमी कितल्या कश्टांनी दीस काडल्यात ते तांकां कळीत नात. तांकां आज तांणी इसरलें मेळत जाय. तांणी इसरलें आमी दी जाय. दी नासल्यार तांकां राग येता. मागीर कशें जियोवचें म्हणून कळीत ना. 4 दीस 10 दीस 20 दीस कितले म्हयने उलय नासतना रावतात. असलें ही एक पंथान. भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक म्हजी मम्मी आनी डॅडी आमी इसरलें दिनात. म्हाका हेरां बरी कितें जाय तें म्हाका मेळना. कित्याक हांकां म्हाका दिवंक जायना. म्हाका जाय तें स्वतंत्र म्हाका जाय जाल्यार बरें जियोवचें. हांवें खंय जाल्यार वचत केदाळे येवेत म्हज्या फ्रेंड्सां सांगता म्हाका जाय जाल्यार वस्तू, म्हाका जाय जाल्यार वाहनां हें तांणी दी जाय. दी नासल्यार तांचेर म्हाका मोग ना म्हूण हांव दाखयतालो आनी दाखयताली. हें भुरग्यांचें तात्पर्य. हें भुरग्यांचें एक मोतीत आज जायतें बरोवन आसा. त्या देखून आज जायतीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत मागतात मात्र न्ही, भुरग्यांचो हुस्को खंत उसारतात. कावन्सिलिंग आयिल्ल्या दळा ताणें तांच्या भुरग्यांक तापणाच्या भुरग्यां शांतता उलोवचें. थोड्यांक भुरग्यांक आमकां शिकोवंक जाय, पूण आज आमकां शिकोवंक जायना. कित्याक म्हजी मत थंय वचना. नानंत तरेचे लौकीक वस्तू तो मेतेर जावच्याक म्हाका आपोवणें दिता. तुमचे मुखार एक दृश्टांत दवरता मोगाचें न्हू. एक आवय बापायक आसलें एकलेंत नेणटें भुरगें आनी हें बऱ्या मोगान ती पळयताली. आनी ल्हान आसतनाच आवय मरण पावली. आवय मरण पावले उपरांत आवयचो आनी बापायचो दोनूय मोग एक करन बापायन त्या भुरग्याचो जायतो मोग केलो. आनी असो मोग केलो की बापायक सोडून भुरग्याक, चेडवा भुरग्याक सोडून बापायक रावंक जायनातलें. अशें ताका बऱ्या इस्कालाक गेलें. ताका व्हरून पळयतालो. तें इस्काल सुटल्याक ते गेटी लागीं राखोवन आसतालो. तें धांवोन येतालें, हारोवन धरतालो आनी ताका तेज्या बायकार बसून घरा हाडटालो. ताचे कितले उपाचार करतालो म्हळ्यार त्या भुरग्याक जायते बरें करून ताणें पळयलें. 7व्या क्लासी म्हणचो बरें आसलें भुरगें. बऱ्या तरान ताचे सांगातात आसतालें. केदळ पळयता डॅडी डॅडी म्हणटालें. डॅडीन ताका थोडे ल्हान ल्हान कामां आनी सगळीं करून शिकयलीं. कित्याक दाडीक कळीत नासलें. केन्ना तो ह्या संवसाराचो मायाक जायत जाल्यार ह्या भुरग्याची गत कितें त्या खातीर ताका पुरो ल्हान ल्हान सगळीं कार्यां ताचे थोडे प्लेटी दिवंक, ताचे बूक बरोवंक, ताचे शू पॉलिश करून सगळें ताणें शिकयलें. बऱ्या कोणनाटान म्हणो काम करून शिकयनासतना ताका व्हड करूं ना. 7वी जाली, 8व्याक आयलें, 8व्या जाली, 9वी जालें, 9व्याक घेवन 10व्याक आयलें. 10व्याक येता आसतना ताणें पळयलें ताची हेरां थोडीं भुरगीं आपल्या डॅडीक आपोवन हाडनातलीं. आतां डॅडी ताका सोडूंक येता आसतना डॅडीक किस दिवचें उणें जालें. डॅडी तें गेटी लागीं रावल्लें पळयल्यार तें ताच्या फ्रेंड्स सांगता आसतालें धांवोन येवन ताका पटलून तरी नातलें. अशें क्रमेण डॅडीक 10व्यांत आसतनाच ताणें इल्लें पयस रावूंक सांगलें. डॅडी तूं म्हाका गेटी लागीं सोडी नाका, थंय सकयल सोडू, मागीर हांव चलोन वेता, म्हजी फ्रेंड्सां मेळटात.
आतां तो सांगत फ्रेंड्स सांगत सोड जालो फ्रेंड्स सांगत तो मेतेर जाले आनी उपरांत ते म्हणा लागले डॅडी तुवें म्हाका सोडून घेवची गरज ना हांव कशें म्हणी करना दुसऱ्याच्या वेहिकलार वेता अशें डॅडी आनी ताच्या मदलो संबंद उणो 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 जावन आयलो आनी थोडे पडेन डॅडीची गरज म्हणून ताका बगनासलें पूण डॅडीक क्लास बगताले म्हणजे तुवें कितें जालें काय म्हणजे तुवें तें कित्याक करता काय कित्याक इतलें बरें आसलें तुवें कितें जालें पूण सगळें गिळण तो रावतालो कित्याक एकलें सुद्दां ताका बेजार करूंक ताका दुखोवंक ताका नाका आसलें अशें तें PUC जाली PUC सेकंड इयर PUC आसतना ताणें पळयलें ताचे जायते कंपॅनियन्स ताचे फ्रेंड्स कडेन लॅपटॉप हाडून येतालीं आनी ह्या वेळार तें घरा वचून एक दीस डॅडीक म्हणा लागलें डॅडी म्हाका फाल्यां तुवें एक लॅपटॉप हाडून दी जाय डॅडी म्हणा लागलो 30-35 हजार ल्हान कंप्युटर जाल्यार 35 हजार बरें कंप्युटर जाल्यार 70-80 हजार चड आसा ताचे आनी तो म्हणा लागलो भुरग्या फाल्यां दांड्यांक म्हजे वटेन जावचे ना तितले पयशे म्हजे कडेन नात भुरग्या राग आयलो ते म्हणा लागले म्हाका तूं नाका हांव तुजे कडेन उलयना भितर गेलें दार गेलें आनी भितर बसलें 4-5 घंटे भायर देवना उलोवना डॅडी ओगेत रावलो PUC जाली डिग्री गेले डिग्रीक वता आसतना ताची सगळीं जाणां जायतीं जाणां फ्रेंड्स स्कुटर हाडटालीं होंडा एक्टिवा हाडटालीं दुसऱ्योच हाडटालीं मेस्टो हाडटालीं एक्सेस हाडटालीं हें पळोवन ते एक दीस घरा वचून म्हणलें डॅडी म्हाका एक स्कुटर जाय डॅडी चिंती लागलो लगभग 1 लाख रुपये खंय जावन हाडचो ना ताचे कडेन आनी तो म्हणलो भुरग्या ह्या म्हयन्यांत जावचें ना येवच्या म्हयन्यांत हाडटा भुरग्या राग आयलो चेडो भुरग्याक आनी म्हणा लागलें ना म्हाका जायच पूण डॅडीन हात उदारे केले आनी म्हजे कडेन कांय ना भुरग्या राग आयलो गेले भितर दार गेले 2 दीस डॅडी कडेन उलोवना आनी थोडे दिसांनी एक ट्रीप वचोंक आसलो ते डॅडी कसो म्हणा लागले आमचे सगळे भुरगे ट्रिप्पा वेतात म्हाकाय ट्रिप्पा वचोंक जाय फाल्यांत 10,000 रुपये तुवें म्हाका हाडून दी जाय डॅडी म्हणा लागलो उदा ना म्हजे कडेन कांय ना खंय जावन हाडचें ना म्हाका जायचेंच ना म्हणले क्षण चेडवा राग आयलो भितर वचून कीळ घालून बसले 10 दीस 15 दीस 20 दीस 2 म्हयने बापाय कडेन उलोवंक बसना बापाय कडेन उलोवंक बसता आनी बापा हिसो आनी ताच्या मदलो संबंद भोव विराळ जालो बापाय येता आसतना ते रुमा भितर आसतले बापाय कामाक गेल्ले उपरांत ते भायर येताले आनी अशें बापाय ताका सगळें रांदून ते आनी सगळें दवरतालो अशें 5 वर्सां ताचे सगळे मास्टर्स जाता आसतना ते बापायचो संबंद ताणें तुटयलो म्हणल्यार बरी बापाय जावन पयस रावले एक दीस रातीर ते रुमांत आसतना बापायन वचून बोडेले आनी पुता दार उगड बापायक बूत सिके जाय तुका सिकेता बूत म्हणून ओगेत रावले बापूय अर्द घंटो ठोके मारले खबर ना तुका सिकयता बूत म्हणा लागले आनी ओगेत रावले बापायन पुरो सण जावन उठून सीदा मुखार एक सोपा आसलो त्या सोप्यार वचून तो उदारण पडलो आनी एक चीट ताच्या अर्द्या वयर ताणें दवरली दुसरे दीस सकाळीं बापूय केदाळे दुवेक टोके मारून उठयतलो 8 वरांक आज पळयता 8:30 जालीं हांगा इतलो राग आयलो दुवेक म्हज्या बापायन उठोवना ताका आज हांव सोडिना ताका सरसरी गाळी दिताली आज कित्याक ताणें म्हाका उठोवना म्हूण ताणें तिले लडले 9 जालीं 9:30 जालीं 10 वरार उठोवन दार काडून ताका दाडीक जायते हांव गाळी दिताली म्हूण भायर येता आसतना डॅडी सोपार न्हिदला उदारेंस न्हिदला ताच्या अर्द्यार आसलें कागद ताणें काडलें उक्तें गेलें उक्तें करून वाचतना कितें वाचचें ताणें बरयलीं उतरां पुता म्हाका धाकटेरान 5 वर्सां पयलें काळजांत एक होल आसा म्हण सांगलें बुराक आसा म्हण सांगलें ह्या काळजाच्या बुराक बरयचें जाल्यार जायते लाखाची गरज आसली आनी तो लाख हांव म्हज्या काळजाचे बुराक भरचे खातीर घालो जाल्यार तुका सिकाप दिवंक म्हजे तावन जातें ना आनी म्हाका कळीत आसलें हो काळजाचो गाय आसा काळजाचो बुराक आसा हांव चड तें मोनसो ना म्हाका कळीत आसलें त्या देखून जायती मेहनत हांवें काडली तुका सिकाप दिवच्या वेळार तुवें अनाथ जावन असो एकसुरें आसोन असो तुका कितेंच उणें जावन नजो म्हणल्या खातीर भुरग्या
हांवें असल्या जाग्यार तुका एक घर बांदून तुज्या नांवार तें केलां आनी फाल्यां सकाळीं तुका आवय ना बापूय ना तुवें कोणाच्या हाताक आलासो नजो म्हणल्या खातीर थोडे पयशे हांवें जमोवन बँकांत असल्या एकावंटांत दवरल्यात म्हाका आसले एकच चॉयस एकच तुजें सिकाप होगडोन घेवचें या म्हजें जीव हांवें होगडोन घेवचो हांवें दुसरें विंचलें हांव मेल्यार येवण न्हय पूण तुवें बरें जाय तुवें बरें आसा जाय आनी ह्या वेळार भुरगे चीट कांड उडे लागले क्लासान म्हणा लागलें डॅडी म्हाका स्कूटर नाका म्हाका लॅपटॉप नाका म्हाका ट्रिप्पी नाका म्हाका तूं जाय म्हूण ताका वेंग मारता आसतना बापायचो जीव वचोन जाल्लो मोगेच्या भावनांनी बेडीनो जायते फावटी आमी चिंता म्हजी आवय म्हजो बापूय म्हाका बरें घर पळयना म्हजें ताणें दिवना हांव कितलें बरी आसतलें बरो आसता आसलो ताणें दिल्लें जाल्यार आनी आमी भुरगीं थोडे फावटी हट करता म्हज्या बापायक म्हज्या आवयक दिजस तें करीस तुमच्या खातीर तुमच्या बरेपणा खातीर कितें कर कितलो त्याग सॅक्रिफायस कर न आपलो जीव ओगडोन तुज्या एका जिविता खातीर ताणें आनी तिणें तांचें सर्वस्व त्याग केला त्या देखून आमच्या आवय बापायवर आमी केन्नाच उपराडचें न्हय आमच्या आवय बापायक केदाळे आमी गाळी दिवचें न्हय आमच्या आवय बापायन सांगिल्लें आमी केदाळे मिरवोन वयचें न्हय विधेयपणांत आमी जियोंक जाय पातकी जिणी बदला एका दोळा तुमची जिणी बरी ना तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या आवय बापायक दुखोवन आज वायट सवयेक वायट चालीक नाका जाल्यार खरोंक तुमी वेतात तर म्हज्या भुरग्यानो उडास दवरा ती केदाळे ह्या संवसारांत वेतात म्हण तुमकां कळीत ना फाल्यां सकाळीं मेल्ल्या मोड्याक पुलां घालून कांयच फायदो ना हांव पळयता मरणाक वेता आसतना पुलांची रास रास मोगाच्या भावान आनी बेडीनो ही पुलांची रास रास घालच्या बदलाक ती जिवंत आसतना वचोन ताका एक ग्लास उदक एक ग्लास दूद एक थोडी फळां आनी थोडे फ्रुट्स व्हरून दिले जाल्यार खावन बरी आसती आसली आज तुजी पुलां लोकांच्या देखीक लोकांच्या वडपणाक मोगेच्या भावान अडवणीनो आवय बापायक बरें घर पळया विधेय जाया वडिलां जावंक बरो दी वर अनाथ आश्रमांत या मलगडच्या घरांत पयशे आहात म्हण तेणें उडे नाकात कित्याक तांचे क्लास तुमकां कळीत ना तुमकां सांगता एक फावटी म्हज्यात मामान म्हज्यात एका आंटीक ती एकलोच पुतालो तो बायला गांवांत आसलो म्हाका सांगलें फादराबा तूं तुज्या आंटीक व्हर न्हू एक बऱ्या जाग्यार प्रायस तांच्या घरा घाल तिका पळोवंक कोण येना ती एकलीच आसली एक सिरियसली घोव सरिल्लो आनी ह्या वेळार हांवें सांगलें मामा हांव घालूंक तयार पूण ताचे की पयलें तूं तिचे किल्लो ल्हानसो तूं केंच्या आसऱ्याक वचोन रूम काण घेताय पळय त्या आसऱ्याचे रूम नंबर आनी आसऱ्याचो नांव आनी जागो म्हाका कळीत कर मागीर हांव हाडून तिका तुज्या सायडीच्या रूमांत घालता मोगेच्या भावान अडबेडीनो आमी केन्नाय हेरांक थंय व्हर हांगा व्हर ताका थंय दाखय हांगा दाखय तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या सेस समोर आसलेल्या भुरग्यांक बऱ्या तरान आमी बूद तितवणी दिवंक जाय आनी त्या प्रमाणे जियोंक जाय आज आमच्या हातांत 4 पयशे आयल्यात 4 कास आयल्यात पूण आमकां जाय जाल्यार बरी जियोवचें न्हय जायते जाणांक आज तशें जियेले देखून आमचो वेळ उतारता जिणी बदलीत आसतना त्या चेडवा भुरग्या बरें म्हाका कांयच नाका म्हाका तूं जाय डॅडी डॅडी वचोन जाला खंय आसा डॅडी ताच्या बदलाक त्या रातीर मोरोंक आसच्या राती ठोके मारले एक गडीभर त्या भुरग्या कडेन उलयता ताका एक गडीभर पटलोन धरता म्हणटा आसतना तुका बुत्स घेता दार गाडीना हांव भितरूच बसता म्हण बसले चेड भुरगे आपल्या बापायक मोग केल्या बापायक सगळें सर्वस्व त्याग केल्या बापायक पटलून धरचो अवकाश ताणें दिवना तर आज आमी वडिलां जावन ल्हानां जावन माध्यम प्रायाची जावन हंकारान भरचें न्हय बऱ्या विधेयपणान खालतेपणान जिणी बदलिया हो पवित्र काळ करपेचो वेळ तपासूंक आला म्हूण आमी सांगता ह्या वेळार संपूर्ण तरान खालती जावन माया मोग सोडया एकामेकांक सांगात एक जावया राग हगे दवरून बसचें नाका उलोवण नासतना बसचें नाका कित्याक तुजो दुस्मान जेवसार तुका ग्रासूंक राखोन आसा
राग येवचो आसा रागार पातका कारण ना जावं दी पळयतना थोड्या पेरंट्सांनी सांगतना म्हजो बरो पूत फादर म्हजी बरी धूव फादर कितल्या पुरबायतारान सांगतात रेतीर मांदिर येता आसतना इतलें बरें भुरगीं देवान म्हाका दिल्यान फादर बरीं भुरगीं आतां आधुनीक समाज बदल्ल्या म्हणून भुरगीं बदलोनात कितलेशे बरीं चेरके भुरगे चेडवा भुरगीं तुमच्या घरांनी आसूंक बरो जायते जाणांच्या घरांनी आसूंक बरो थोडीं जाणां मात्र वाट सुकल्ल्यान तेतून तांची जिणी बदलूंक आमकां मेळिल्लो व्हरतो अवकाश प्राचीत काळ घेवया पवित्र जावया देवाचपणां बघया आमेन. सगळे आमी उबे रावया आनी देवा थंय एक सावन आमचो मावाट दुसारया सतमंता देवाक सपदरा बापा सगळ्यांनी पृथ्वीच्या आरसणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सम्या जो पळयतात गर्भे सबवलो अवका मरेता सलमलो 5 बेलतकाल ताणें कस असले ताका कुर्सात चडलो तो मेलो आनी ताका पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्लो परतून जिवन जालो सर्गात सोडलो आनी सर्पदा देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तांच्यांनी मेल्यांची मनसूब करून वैभवान तो येतलो कतोली पयसबे भक्तांचो एकता भक्तांचे मुखसणे कुडीचे जिवनपण सश्टांचे जिवीत आमेन. मगळ भाव भयणीनो देव आमचे मागणे आयकता खंडीत जावन त्या मागण्या फळ तो दिता व्हडा भावार्थान आनी पात्येन आनी बरोवशाची भुरगीं आमी मुखले वाट सोमकोंक तसो आदार आतां आमी मागुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बर तांच्या मिसां वावरा वेळी येमच्या आडकळचेर जैतोरंक कृपा दी म्हूण मागता तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्लो हुद्दो सेवेच्या आनी मोगाच्या स्पिरितान जारी करूंक आनी तांचे ताब्यात दिल्ल्या पोरचेक मोगान चलोवंक तांकां तुजो आदार दी. फुडें जावच्या एलिसवान बरें फुडारी उपजय म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजीच्या सौर पिडेस्तां आनी प्रायवंतां आनी प्रत्येक जावन मरणाच्या तणेर आशिल्ल्या सौर भावां भयणीक तूं राख आनी सांबाळ. तांणी भोगचें एकसुरपण कश्ट पयस करच्याक कुटुंबाच्या संद्यांनी जतन आनी मोग तांकां सदांच लाभोवन दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी तळ्ळेचेर जैत व्हरून तुज्या पुताच्या उतरां कल्तिमान घालन मागण्याच्या बळान जिवितान येमचे हर एक समस्ये फूड करूंक पवित्रत्माची सकत लाभय. तशेंच तुज्या सेवेक एकल्यापुणी विंचून काड म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. ತಪಸ್ಸು ಕಾಲದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸದೆ ಮನಸಾಂತರಗೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅರಿತು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಸ್ವಸ್ಥರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ತಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಸ್ಪರ್ಶೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ, ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇತರಿಗೆ ತರಲು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕಿರಿಯರಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣ ನಡತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ತಡ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಚರ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ದೂರವಿದ್ದು ಆ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲಿ. ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ಯೋತಕಗಳಾಗಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಒಯ್ಯಲು ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಯಾಮಯ ತಂದೆಯೇ, ಕಷ್ಟದ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,
ನಮಗೆ ಬಂದದಗೋ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೆಂದೆಣಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹನೆ ಸಂಯಮದಿಂದ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Doai Bapa di Tau Ham kasih mun pereka Ketustu Ham semerpita Di sortoa Azbei keita Doai Bapa di Tau Ham kasih Gusto ang sol semerpita di sortoa as kita. Dozan kurci suci Wai lakas kasrentaci Tacikai Badanci amci Kerja sewa Selokaci Dozan kurci suci Wai lakas kasrentaci Bergecili amci Kerja sewa Selokaci Amisa Budi Ayla Angkasa Semerpita Dayete Bapa kani kamci Tarai tuwo Zegur peci म्हणजे मग बाबडे मजा आणि तुमचे बलिदान सर्पदेदा देवा बापा मानतात असले जामणं मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकाने महिमे आमच्या आणि आख्या पोयसमेच्या दावास सरीसपर मानून घेऊ. बोधायाळ बापा जेजूच्या 40 दिसांच्या उपासाचा उगडास काढून आम्ही प्राचित काळाचे दंडवण सुरू केल्या जिने बदलच्या खऱ्या मानान आम्ही ते तुका आता समर्पित शेवटपर्यंत ते सांभाळूंक आणि असे नवी रचना कसे पासकाची परब संभ्रमूंक आमच्या कुडीन आणि आत्म्यान घटाय दी ह्या आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमचे काळजावो बारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद आणि सष्टांच्या देवा सर काळे आणि सतय जेजू क्रिस्त आमच्या समोर आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो 40 दीस कुडीची भूक आणि ताण बगायनासतना ताणे आमचे 40 दिसाची भक्ती आपल्या उपासान पवित्र केली आणि पुरविल्या सरपाचे सगळे पास काढून उडोवन खोटेपण पयस करूंक आमकां शिकयलें अजे पास्काचो गुट पावत्या मानान संभ्रमून त्याच पास्कांत आमी सस्ताक
आनंदानं वांटो घेवंक पावतले हांव देखून देवतर आनी सगळ्या भक्तां बरोबर तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. बापा करस्त पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची. तेच परिक्षण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी करारचें रगत पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. हो बाबा सग बापाचे मनसाने पुन्हा जीवनपणास आमी भक्ती फुडें उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोवची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेतल आमकां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर ह्या रितीन एकवटलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकेन भावर्ती लोकां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनः जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मरण पावल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार पळेवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवंत जुजे तिजो पती भगवंत धर्मदत्त आनी सर्व कळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेज वरवीं त्या जेज सांगता त्या जेज होताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सम्यान बो अपरबायतानान वर्तेपण आपणोवंक चिनी बदलोवंक
आणि नव्यान रुपी जावच्या दिल्लें ते प्रार्थना भक्ती सांगता म्हणुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस परस सर वायटांतले आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या भाग आनी आमच्या सोडूनदार जेजू क्रिस्त जेणे बरोशानत रक्तले आमकां तुझ्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकातांतले वाटय. समी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अमृता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या बावडतेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशें बरें तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सस्ताच्या सस्ताक. समेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सोबे आसूं. माया मोगान आनी खऱ्या उल्हासान आनी संतोषान एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराची पाप काटिले आमची काकूत. देवाची शेळी संसाराची पाप काटिले आमची काकूत. देवाची शेळी संसाराची पाप काटिले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. मोगेच्या पावडीन आनी मोगाळ पुरक्यानो पळया आमचो समय वर्त्या तर आमचो मोग केल्लो आमचेर दया दाखयलेलो खऱ्या नितीच्या सदाच्या वाटेन चलतना आमकां हातन वर्त्या मापान चलोवं सो जेजू असो. हाचे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सोम्यात म्हजे भितर येवची म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जीवनीच्या बापात तो धाडलो तुझे लागी येता तो केदीस मुखेल सोना तुका सत्मानता तो केदीस ताहेर सोना तोच म्हजो रस्ता सोम्या तोच म्हजो आदार तोच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच करमिला अरण्यान मांडना खाऊन पूर्व स्मरण पावले उदासगी देवी तुझे तांका ते मानवाले पूण तुझी वासोंसाच्या जिवाक बसून दिले तुका सेवतेल्या ते सासने जीव दिले तूच म्हजो रस्ता सोम्या तूच म्हजो आदार तूच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच पिडा तूच म्हजो रस्ता सोम्या तूच म्हजो आदार तूच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच करमिला जेजू म्हणटा उण्यानच नाही बघा देवाच्या तोंडातल्या भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं मनशाचो जीव वाचता प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या बापा सर्गेच्या उण्यावरी बोवाड तीर जाता भरवसो वाडता आनी मोग पेटता त्याच उण्यान तुवें आमकां ददशी केलाय तची आनी करा उण्या जेजू क्रिस्त आदीक आमी भुगेव आनी तुज्या तोंडांतल्या हर एका शब्दान आमी जियो निर्मी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवे दाते बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो खरी अपुर्बायची माया मोगाची आणि भक्तीपणाची आणि पवित्रपणाची जिणी जियोंक वसन्यांत क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाची ओडकार ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಂದು ದೇವಸ್ತುತಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ದೇವಸ್ತುತಿ ಆಯೋಗದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಕಿರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ, ಆನಂತರ ಭಾನುವಾರ ಕ್ರೈಸ್ತ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆನಂತರ ಭಾನುವಾರ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ತ್ರೀಯರ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ದಿನ
ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕೃಪಾವರಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತನುಮನದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಒಂದು ದಿನದ ಜಪಸರ ನೀವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನ ಜಪಸರ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಮೌನವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೇವೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರಗಳು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರೀಗ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ತುಂಬ ದಿವಸಗಳ ಮೊದಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನಗೇ ನೆನಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವರೇ ನೆನಪು ಮಾಡಿದರು, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರೇ ಕೇಳಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಫಾದರ್, ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾದರ್ ಬರುವಾಗ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗೀತಗಾರರನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾರೆ, 2-3 ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಗೀತಗಾರರು, ಎಂದರೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವವರು, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದಿಸುವ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವವರು, ಹಾಗೆ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಯನ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ವಿನಾಯ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅವರಿಗೂ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಡ್ರೀಮ್ ಎಂಬ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಿಸುವಂತೆ ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ನೋಡಿ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದರು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ. ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟವನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಅವರು ತನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರೆಂದು ಅವರೊಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನೋಡಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅವರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು, ಏನಾದರೂ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಾಧೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಗುಣವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. मोगच्या भाव भयणीनो बोवा प्रभू दीस देवान आमकां दिल्लो आनी त्या दीस थोडी घडी बसा देवान दिल्लो आनी ते आमकां बरेंपण ताणें दिलां. आज आराधनांत देवान आमकां सगळ्यांक आपडलां आनी त्याच प्रमाणे क्रिस्ताच्या बलिदानांत आमी भागीदार जावन संतुश्ट जावन जिवीत बरो नोम तुज्या मापाचें घेवंक आमकां ताणें पाव केला. ह्या खातीर देवाक आमी आर्गां पाठोवया, 2 ताळयो देवाक दिवया आनी आपूण बायतारान थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस फॉर बीइंग विथ अस आमी म्हणया. प्रत्येक तरान ह्या रितीरीक पाद्रबान म्हाका विचारता, म्हाका पाद्रबायर व्हरतो मोग. पेत्री आसतना पाद्रबाची बरी वळख म्हाका. आनी म्हज्या वर्तीच्या पयल्या आर्गां मिसाक म्हाका कळीत आसून म्हाका कांयच कळितातलें. म्हज्या पयल्या आर्गां मिसाक जेवणाची तयारी केली तांच्या भावान सोजा कॅटरर्स कारकळ आनी त्याचे उपरांत म्हाका व्हरतो मोग ताच्यो. कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार आमचे कडेन कांय सर पयशे नासले, भायर दुबळे आसल्या जाल्यार ताणें सगळें बऱ्या तरान अपुरबाय तरान मांडून हाडलें आनी म्हाका तो व्हरतो मोग त्या देखून पाद्रबा विचारतना हांवें ना म्हणून मागीर म्हाका केदळा कितें म्हण चिंता आसतना पाद्रबा फोन केलो आनी पाद्रबा म्हणूंक लागले ह्या दिसा. आनी म्हाका ही खुशी भोगली. खरेंच म्हज्या आमी पयल्यान पयले रेतीर मांडून मागीर आमच्या जिवान अपुरबाय तरान जियेले जाल्यार तो खरेंच संपूर्ण जाता. त्या खातीर भोव अपुरबाय तरान म्हाका सांबाळिल्ल्याक मानदीक बाप विक्टर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. भोव सरळ रितीन जायते आमी उलयले, जायते सांगात आसले. त्या देखून हांवें चिंतलें
पात्रावाडी सारले म्युझिशियना सारखे वी हॅव द बेस्ट ऑफ द क्वायर म्हणा लागलो म्हाका भारी खुशी जाली कित्याक म्हळ्यार तांकां सगळ्यांक हाडल्यार पात्रावाडे उलोवंक टायम मेळना त्या देखून हांवें म्हळ्यार पात्रावाडे उलोवंक गेलो बरो टायम मेळटा म्हणल्या खातीर एकलोच येयलो खोयार बो वापरपाचे आसले हांगा त्याच प्रमाणे आमकां LED स्क्रिनरी वापरपाय तरान आमकां सजवणी तांणी केल्ली सगळे फेसिलिटी वापरपाय तरान तुमी सांबाळून हाडली त्या देखून गोंयार मंडळीकी हांव आभार जावन आसा कोण सगळी आमकां आदार दिला हांगा डिजिटलान तांकांय आभारी जावन आसा सगळ्या सिस्टरांक आनी तुमकां सर्वांक आभार मानता आसतना माननीय बाब विक्टर देव बरें करूं तुमच्या बऱ्या मनाक आनी बोवा परबाय तर म्हाका आपयल्ल्याक नातल्यार तुमच्या सांगात 3 दीस रावोंक जाते नासले सो तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी पाटी वेता आसतना मोगाच्यान तुमचे खातीर मागता हर एक रेतीरीत आसात आनी असल्या हर एका रेतीरींत तुमचें नांव पयलें येतालें म्हजी ती संवय कित्याक हांव तुमकां हांगा सण सोडिना म्हज्या मागण्यांत आराधनांत हर एका ती घालनासता आनी तुमी पळयल्यार तुमकां तें समजतलें आमचें आराधन पळयतना तुमचें नांव ह्या पिळगेचें नांव ह्या पिळगेचे भक्ती लोकांचे वर्ती नांवां थंय आसतलीं आनी दुसरें आमच्या पाद्राबांनी बरयल्ले थोडे बूक कानूनाच्या वाटेर आनी पाद्रे पियो आमचो वर्तो सांत आज आधुनिकाल असो फामाद सांतो कॅन्सर पिडा प्रत्येक तरान गूण करचो सांत पिडेचो जो वैज म्हणून आवडलेलो पाद्रे पियोचो फादर रोशन काबुजीन ताणें तो बरयल्लो तो बूक हाडला थोडी दैवी काकूची पिंतूर हाडल्यात आनी पाद्रे पियोचे नोव्यानाचे ल्हान बूक ते चड नातले थोडे हांव हाडून आयला जेवण जाल्ले उपरांत पात्रां म्हणा लागले तुमी ते व्हरनो शेत आनी दैवी काकूची थोडी पिंतूरां उणी जालीं जाल्यार मागीर म्हाका सांगा हांव खंय येणे पास जातना ती हाड दितलो म्हाका चड हाडूंक जावना म्हळ्यार वेळ नातलो त्या देखून तुणी काडून हांव धांवन आयलां आनी ती सगळी तुमकां व्हरोंक अवकाश आसा तुमच्या बऱ्या मनाक तुमी दाखयल्या वर्त्या मोगाक सदांच तुमचे खातीर मागतालो म्हजे खातीर मागोवंक पात्रांनी विनंती केल्या खडीचा हांव तुमकां विनंती करता सर बरें तुमकां मागता देवाचो अर्थ आशिर्वाद सदांच तुमचे वयर आसो दी एक घडी बरी उबी रावया मोगाचें नांव सर्वेस्वर आमच्या मोगाळा बापा आमकां अपुरबाय तर 3 दिसांचे वर्ती आत्मीक गटाय खातीर तुवें दिल्ली रेतीर आत्मीक नवीकरण आमी घेतलां ह्या भुरग्यांचे तुजे आशिर्वाद घाल जांग बरो तडबडी आमी सुकोन पडटा जांग बरो तडबडी आमी खऱ्या नितीच्या वाटेन चलन आसतना पयतपणान बरो नासतना तुजे तान पयस वता पूण आमकां सण सोडिनाका सोम्या आमकां लागीं व्हड आमकां लागीं आपय तुज्या कृपेन बरो ह्या भुरग्यांच्या हर एका कुटुंबांत जाय ते दरावस्त मापान तुजी अभिवृद्धी जावच्याक आनी तुजी बेसावानांचेर बसच्याक आनी तुज्या कृपेची देणी आनी आशिर्वादां तांचेर वचच्याक हांव तुज्या लागीं विनंती करता प्रत्येक तरान नेणट्या भुरग्यांक आनी हे इस्काल आनी हे सगळे वाठार तुज्या हातान दिता सगळे बरें जावं दी फादर विक्टर तांची भलायकी बऱ्या हातान सांबाळ हांगा सगळ्या सिस्टरांनी बरी अपुरबायची सेवा दिता आसतना तांकां हांवें तुज्या भलायकेन बरो आनी हर एका टिचरांक आनी कोण सगळे हांगा आदार दिता ते हर एका ह्या भुरग्याक तुज्या मोगांत भरता आसतना तुज्या आमली रक्तान तांकां दूं तुज्या पयत्यांतल्यान हाज्या पासून शुवर म्हळ्ळ्या बरी तांकां आपट तांकां नितळ कर तांकां तुज्या आशिर्वाद बरो तांकां अपुरबाय तरान सांबाळ हालेलुया 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಕಿರುಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಸಭೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲ ಇತರ ಬಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರುಕ್ರೈಸ್ತದ ಸಮುದಾಯದ ಸಭೆಗಳು ಇರಲಿವೆ Cursa sauli, rau
ती म्हाका मेळच्या उसवना सात घायिल्ले हात आरावन म्हाका धरच्या क्रिस्ता कुर्सा अमरुका पोटलून दलाय सोम्या सरमान भोगला फावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा मोगाळ पुत्रा सवे सांबिजितमयी आम्हापासून विनंती कर भगीन पुस्तकाची करून चाम चाम चांद बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे